नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। भाटपाळ काणकोण दोगां मदीं जाल्ल्या झगड्यांत एकल्याक मरण, आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान आयतारा राती कडेन जाल्ले झगडे। भाजपाची आज जाहीर जाता उमेदवारांची तिसरी यादी। तिसरे लिस्टात भाजपाचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर जावपाची शक्यताय। आयकर विभागाची 5 कंपन्यांचेर धाड, 2 कंपन्यांकडल्यान सापडले 8.32 कोटी रुपया। धारगळे पेट्रोल पंपाचेर खोट्यो नोटी दिवन कार चलोवप्यान काढली पळ। हे प्रकरण सीसीटीव्हीक जाले कैद। पेडणे पुलीस स्टेशनात कागाळ करतले नोंद। इंडिया आघाडीन भाजपाक बॅक फुटाचेर दवरिल्ल्यान भाजपा मदीं गोंधळ आसा सुरू। पेट्रोल डिझेलाचो दर कमी करप हो भाजप सरकाराचो स्टंट, आमदार वेन्झी विएगसाचे म्हणणे। सरकारी कर्मचाऱ्यांक कार्यालयात वचून हेल्मेटान बडयलो, घडणूक मडगांवची। मारप्या आड पुलिशेन कागाळ नोंद। आता पळयात खबरो विस्तारान। भाटपाळ काणकोण वाठारांत दोगां मदीं जाल्ल्या झगड्यांत एकल्याक मरण आयिल्ल्याचें कळटा। आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान आयतारा राती कडेन दोगां मदीं झगडे जाल्ले खंय। हातूंत पैंगीणचो संतोष रेवणकाराक मरण आयलें। पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो। फुडलो तपास चालू आसा। तो उदक शिंपता हांवें ताका पयलो फोटो मारता, म्हाका आवयवेल्यान गाळी मारपाक लागलो, बुरशी गाळी मारपाक लागलो। म्हाजे कडेन वॉयस रिकॉर्डिंग आहा। हांव येयलो पुलीस स्टेशनार येयला, कंप्लेंट बी बरयली आनी व्हडल्या भावाक मम्मीन कळयलें अशें जालें म्हूण तो येतालो, घरा येतालो। वाटेक कंप्लेंट जाल्या, वाटेक तो मेळ्ळो मनीस। कोण मेळ्ळो तो? तो रोहन म्हणटा तो वाटेक मेळ्ळो ताका। वाटेक म्हळ्यार ताका विचारल्यान तेंची हातापायी जाली। तेणी कितें तरी ताका धुकलून उडयलो, मारले तकल्यान तो पडलो आनी म्हाजो भाव आज सोंपलो। तूं आशिल्लो तेन्ना आतां? तेन्ना हांव आसलेलो। तेन्ना धुकून उडयलें ताका तेणी धुकून उडयला आनी ताका लागून तो पडला। तेजी तकली आपटली आनी तो रस्त्यार पडलो। तुजो भाव? आनी तो पळोन गेलो, पळलो तो गाडी आपली। तुज्या भावाचें नांव कितें? म्हाज्या भावाचें नांव संतोष रेवणकर। तो आतां एक्सपायर्ड जालो? तो एक्सपायर जालो। पूण तेंचे हातापाय जाले दोग जाणांची? हातापायी जाल्ली तेंची। तुवें प्रयत्न केला एकमेकाक सोडून घेवपाक? सोडपाचो खूब प्रयत्न केलो। मागीर तो मनीस येयलो, हांव टर्न करता सोडयलो एका म्हाका धुकल्लो, व्हडलो भाव पडलो तेवटेन आनी तो पळ्ळो। आतां तो रोहन म्हणटा तो एडमीट आहा? खंय आहा तो खबर ना। हांगा हॉस्पिटलांत हाडलो, ताका कितें मॅडिकल ट्रिटमेंट जाल्यार मागीर ताका खंय व्हेला म्हाका कांय खबर ना। आमी आज आसात भाटपाळ काणकोण हांगा एक इन्सिडंट घडला आनी ह्या इन्सिडंटा भितर दोग जाणां मदीं एक फायट घडला आनी ती इंटरनल रायवलिटी आशिल्ल्या कारणान एक जो संतोष रिवणकर हेका मरण येयला। आमी पळयतात ही गाडी जावन आसा, ही जी गाडी आसा पडलेली, तो संतोष रिवणकराचो भाव जो आशिल्लो सचिन रिवणकर, तेणें आमकां अशी म्हायती दिल्या की ही गाडी आसा रोहन नायक हेची आसा आनी तो आपणाल्या भावा बरोबर झगडलेलो। दुसरी गाडी आमी पळयता, ही आसा ही गाडी जावन आसा ही डिओ जावन आसा, जो जाका मरण येयला संतोष रिवणकर हेजी गाडी आसा। म्हायती अशी मेळ्ळी की हे दोगांय मदीं झटपट जाली आनी ह्या झटपटी भितर संतोशानय हेचेर रोहनाचेर एटॅक केलो आनी रोहनानय संतोशार एटॅक केलो। जेन्ना रोहनान संतोशा दुखून उडयलो असो गळो धरून अशें सचिन म्हणटा, तेन्ना संतोष रिवणकर हेका मरण येयलें। पार्श्वभूमी हांव पळयत जाल्यार जो लोकल पंच आसा पंचायतीचो जो पंच आसा, जो सतीश पैंगीणकर, हेणें आमकां सांगलें की एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन चलतालें पैंगीण आनी ते इलिगल कन्स्ट्रक्शना वयल्यान जो मयत जो आसा रिवणकर, तेणें कंप्लेन दिल्ली त्या इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचेर आनी तेजो जो फ्रेंड आसा हो जो रोहन आसा, अशी आमकां पार्श्वभूमी मेळटा ह्या हेजी। आनी ते तितूंतल्यान हो जो प्रकार आसा तो ओवरऑल घडला। जेन्ना काणकोण पुलीस ह्या टोटल घटनेचो पूर्ण तपास करता। भाजपाची लोकसभेच्या उमेदवारांची तिसरी यादी आज सोमारा जाहीर जाता। हे तिसरे लिस्टात दक्षिण गोंयचो उमेदवार आसपाची शक्यताय आसा। दुसरे वटेन काँग्रेसीनूय आयज आपले उमेदवार जाहीर केल्ले नात। प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार दिल्ली आसा।
भाजपाचो दक्षिणेचो उमेदवार कोण आसतलो हो सस्पेन्स आयज सोंपतलोशी दिसता. सोमारा भाजपाचे तिसरी लिस्ट जाहीर जाता. हातूंत दक्षिणेच्या उमेदवाराचें नांव आसपाची शक्यताय आसा. दक्षिणेची उमेदवारी कोणाक मेळटली, तो दादलो आसतलो काय बायल, हे सगळ्या प्रस्नांचो जापो उमेदवारी जाहीर जाली काय सगळ्यांक मेळटल्यो. दुसरे वटेन काँग्रेसीनूय आपलो एकूय उमेदवार जाहीर केल्लो ना. भाजपाची उमेदवारी जाहीर जाले उपरांतूच रोखडेच काँग्रेस आपले उमेदवार जाहीर करपाची शक्यताय आसा. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार सद्याक दिल्ली तळ ठोकून बसला. फाटल्याच विकान लोकसभा वेंचणुकेची तारीख डिक्लेअर जाली. 7 मे ही लोकसभा वेंचणुकेची तारीख आसा. 7 मे गोवा च्या दोनूय राज्यांसून लोकसभे खातीर वेंचणूक जातली आनी ह्या धर्तीचेर सध्या भाजप कडून फक्त एकूच सीट डिक्लेअर जाला, तें म्हटल्यार श्रीपाद नायक यांचे, जे उत्तर गोंयांसून बीजेपीचे टिकेटीचेर लढटले. काँग्रेसीची लिस्ट येवंक ना आनी बीजेपीची लिस्ट येवंक ना. पूण तेन्ना काल आमी दोनूय पक्षां कडेन संपर्क साधलो तेन्ना अशें लक्षात येयलें की भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष जे आसा त्यांनी सांगलें की दिल्लीन ऑलरेडी बैठक सुरू आसा आनी आयज कदाचित ह्या साऊथ गोवाचे तिकीट डिक्लेअर जावंक शकता. जशें नरेंद्र मोदीन तांकां सूचना दिल्ली की साऊथ गोंयांसून एक महिला उमेदवार येवची आनी त्यांनी महिला उमेदवार दिवची, त्या खातीर त्या नांवांची चर्चा जातली. काही नांवां भाजप पक्षा कडसून फुडें धाडली गेलेली आसात. भितून एक नांव सगळ्यान चड चर्चेन जे आसा तें म्हटल्यार एक नामणेचे बिझनसमॅन श्रीनिवास धेंपे यांची जी घरकान्न जावन आसा, पल्लवी धेंपे यांचें नांव चर्चेन येता. पूण आजून काय नक्की हेचेर ठोस असो आजून शिक्कामोर्तब जावंक ना. जे सगळे दिल्लीनसून जेन्ना बैठक जातली तेन्ना आयज सोमारा हे नांव म्हणजे जी यादी आसा, तिसरी यादी भारतीय जनता पक्षाची, ती तिसरी यादी आयज जाहीर जातली आनी ह्या यादीन आयज गोंयच्या साऊथ गोवाचे सीट डिक्लेअर बीजेपी करतले. तशेंच काँग्रेसची आयज नांवां डिक्लेअर जावपाची शक्यताय आसा, कारण काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जे आसा अमित पाटकर हे दिल्लीक आसा आनी दिल्लीन त्यांची मिटिंग्सूय स्टार्ट आसा. काँग्रेसीन आत्ता पर्यंत 2 याद्यो जाहीर केल्यो आपले, पूण ह्या दोनूय यादींनी गोंयचे एकूय सीट डिक्लेअर जावंक नासले. पूण आत्ता जेन्ना तिसरी यादी भायर येतली तेतून गोंयच्या दोनूय सिटांची नांवां येवपाची शक्यताय आसा. काँग्रेसी कडून नॉर्थान जशें रमाकांत खलप यांचें नांव येता तशेंच अमित पाटकर यांचें नांव फुड्यान येता आनी अमित पाटकर सुद्दां आतां दिल्लीन आसा, तेंच्योय मिटींग चालू आसा. तर आयज सोमारा सांज पर्यंत कदाचित बीजेपी आनी काँग्रेस ह्या दोनूय पक्षांचे दोनूय उमेदवारांची नांवां कळपाची शक्यता आसा. गोमंतका खातीर हांव विनायक सामंत, पणजी. फाटल्या 4 दिसांपासून गोंयांत सुरू आशिल्ल्या आयकर विभागाच्या छाप्यांत कोट्यांनी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता, भांगराच्यो वस्ती आनी हेर दस्तावेज सापडला. सुमार 5 कंपन्यांचेर आयकर विभागान धाड घाल्ली. बाणावलेच्या झुरी व्हाईट सँड्स ग्रुपाच्या रिसॉर्टावयल्या छाप्यांत 6.82 कोटी रुपया सापडले, जाल्यार थिएच्या झिनो फार्मावयल्या छाप्यांत 1.50 कोटी रुपया सापडल्यात. लोकसभा वेंचणूक जावपाचें आनी हेचेच फाटभुंयेर फाटले 4 दीस जाले आयकर विभाग छापे मारीत आसा आनी हे छापे पूर्ण गोंयभर छापे चालू आसा. म्हणजे पणजी, तालिगांव, वेर्णा, दोनापावल, वार्कार, थिवे, दिवाडे आनी करंजाळे हांगासर छापे घातलेले आसा. जवळपास 5 कंपनीचे हे छापे पडल्या आनी हातूंतसून कोट्यवधीची कॅश, भांगरां, डॉक्युमेंट्स हे गावलेले आसा. आमकां मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार सध्या 2 कंपनीचे छापे जे कंप्लीट जाल्ले आसा. तातूंतले एक म्हणल्यार बाणावले हांगासर झुरी व्हाईट सँड्स ग्रुप हे रिसॉर्ट आसा आनी हेतूनसून जवळपास 6.82 कोटी म्हटल्यार जवळपास 7 कोटी रुपया, 7 कोटी कॅश आयकर विभागाच्या छाप्यान मेळिल्ले आसा. तशेंच थिवे हांगासर ते झिनो फार्मा आसा, तेतून 1.5 कोटी कॅश गावलेले आसा आनी कांय डॉक्युमेंट्स तांची गावलेली आसा. एक छापे जे आसा फाटले 4 दीस आयकर विभाग जे छापे मारीत आसा आनी ह्या वेगवेगळ्या भागाचे ते छापे मारल्या. तेतूनसून आजुनूय कांय कॅश, भांगरां किंवा डॉक्युमेंट्स फुडें येवपाची शक्यता आसा. सध्या 2 कंपनीचे छापे कंप्लीट जाल्ले आसा आनी ह्या 2 कंपनीच्या छाप्यांनी जर पयली कॅश मेळटा जवळपास 8.5 दोनूय कंपन्यांचे मेळून 8.5
णव कोटींची कॅश ही आमकां मेळ्ळी दिश्टी पडटा ह्या आयकर छाप्याक. गोमंतकाचेर विनायक सावंत, पणजी. आयतारा रातच्या वेळार धारगळे पेट्रोल पंपाचेर खोट्यो नोट दिवन फटवणूक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण धारगळेच्या पेट्रोल पंपाचेर एका कार चलोवप्यान 2000चे पेट्रोल घालें आनी 500 रुपयाच्यो 4 खोट्यो नोटी दिल्यो. ते नोटींचेर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या जाग्यार भारतीय बचोंकी बँक अशें बरयल्लें आसा. हे पुराय प्रकरण सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद जालें. पेडणे पुलिशेन स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या. सीसीटीव्ही कॅमेरा वरवीं तांचो सोद घेवपाक सुरू आसा. इंडिया आघाडीन भाजपाक बॅकफुटाचेर दवरिल्ल्यान भाजपा मदीं गोंधळ सुरू आसा अशी खर टिका बाणावलेचे आमदार वेन्झी वेगस हांणी केल्या. लोकसभा वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयांत भाजप सरकार उमेदवार निश्चित करपाक अपयशी थारला. फुडल्या 45 दिसां भितर उदकाचो आनी लायटीचो प्रश्न वाडत रावलो जाल्यार भाजपाचे दोनूय आमदाराक लोकसभा वेंचणुकेत मात खावची पडटली. पेट्रोलाचो दर 2 रुपयांनी कमी करप हो लोकसभे वेंचणुके वेळार भाजप सरकाराचो स्टंट अशें आमदार वेन्झी वेगस म्हणटा. आज मरे बीजेपी असली परिस्थिती आहा की बीजेपी आज कितेंय करपाक शकता. दे आर अनएबल टू डिसायड. म्हणजे आज तेंगे असली देखून स्ट्रॅटेजी जावपाक शकता की ते एक कॅन्डिडेट घातल्या मुखार आनी मागीर तोच कॅन्डिडेट कोणी जावं तोच कॅन्डिडेट म्हणपाक शकता की ड्यू टू फॅमिली रिझन्स ऑर ड्यू टू हेल्थ रिझन्स आय विल नॉट कॉन्टेस्ट. आज बीजेपी परिस्थिती असली जाता भिल्ल्या आहा की इंडिया एलायन्सचे कॅन्डिडेट. सो आय एम टेलिंग यू बीजेपी आज कॅन्डिडेट घातली आणि 4-5 दिसां भितर कळटलें की तो कॅन्डिडेट काढून घेतली आणि दुसरो कॅन्डिडेट घातली वन्स ते इंडिया एलायन्स डिक्लेअर. सो अशेंय जावपाक शकता ही पटी. सो आय थिंक देर इज अ हाय पॉसिबिलिटी दॅट दिस टायम द बीजेपी इज गोइंग टू डू एनीथिंग बिकॉज दे हॅव बीन रेटल्ड. आणि सांगची म्हणल्यार जोरी तरी उदक आज जोरी तरी उदक सप्लाय इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय जोरी तरी कंटिन्यूज हे मेळना जाल्यार म्हाका दिसता नोटाचें शीट तेंगेलें वयतलें. आज जोरी तरी उदक जर तर बंद जालें इन दीस नेक्स्ट 45 days टील इलेक्शन उदका प्रॉब्लेम जाले आनी हे सगळे मेन इश्यूज जरी तरी हायलायट जाले ते इश्यू जावपाक लागले लोकांक त्रास जाले जाल्यार म्हाका न्ही दिसना की नोटाचें शीट वयतलें तेंगेलें. बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दॅट कुड हॅव बीन डन करेक्ट बिफोर इफ यू आर गोइंग फॉर द लोकसभा. बट कांय जावना. 2 रुपये पेट्रोलीचे कमी केले म्हणून पेट्रोल कमी जालें ना. 2 रुपया कोणा नाका पेट्रोल कमी केली ओराय 2 रुपये आनी प्रॉब्लेम ना. तूं वोट मारपा नाय तो लोक वोट मारपाचो ना. वडगांवां लँड अँड सर्वे कार्यालयाच्या एका कर्मचाऱ्याक हेल्मेटान मारून थंयच्यान पळ काडपाची घडणूक सोमारा घडल्या. ह्या घडणुकेक लागून सरकारी कर्मचाऱ्याच्या सुरक्षेविशीं प्रश्न उप्रासला. मजगतीं हेल्मेट मारिल्ल्या मनशा आड फातोर्डा पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद जाल्या. मडगांवां माथानी साल्ढाणा कॉम्प्लेक्सात दुसऱ्या माळ्याचेर लँड अँड सर्वे कार्यालय आसा. ह्या कार्यालयात सोमारा एका मनशान येवन थंयच्या एका कर्मचाऱ्याक बेशुद्ध जायसर मारलो. उपरांत ताणें ह्या कचेरेंतल्यान हेल्मेट घालून पळूय काडलो. बेशुद्ध जाल्लो मनीस सर्वेयर. उपरांत ताका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर व्हेल्ल्याची खबर मेळ्ळ्या. दिसा उजवाडा घडिल्ल्या ह्या घडणुकीक लागून ह्या कचेरींतल्या कर्मचाऱ्यांनी भिरांत व्यक्त केला. तशेंच आमच्या सुरक्षेचे कितें असोय प्रश्न हे कर्मचारी करतात. माथानी साल्ढाणा कॉम्प्लेक्सात हेर कार्यालयां लेगीत आसात. तशेंच बिल्डिंगेच्या भायर सुरक्षा रक्षकूय आसा. मात इतके आसूनय ही घडणूक घडिल्ल्यान कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचो प्रश्न थंय उप्रासला. भितर आयलो वी डोंट नो दॅट पर्सन हू इज and he talking discussion with the head surveyor, and when we were talking to the discussion with the head surveyor he did not refer any which file for whatever it is, and immediately these things happened when I was sitting in the cabin and this was the office side. As I told my staff there sitting outside that he was as I was asking the reference file number, he did not provide a number but he was saying that my file is done late. Why late? That could have been inquired, but immediately the aggression mode started and they had a fight between each other, and one fellow of our office got injured. Now he is now taken for a medical care. Our superintendent is going to file a case before the police. Police are also approaching. And bike. There is a bike in the area of the car parking of that person, which has been seen there. Now police has to take some action on this. माथानी साल्ढाणाच्या 2nd फ्लोरार आशिल्ल्या लँड अँड सर्वे डिपार्टमेंटा भितर आज एक शॉकात घडणूक घडली. हांगा एक मनीस आयलो जाणें हांगच्या एक स्टाफाक
हेल्मेटान मारलो आनी तो स्टाफ जो आसा जो मार पडलो ताका धुकलून ताणें जमनीर उडयलो आनी तो बेशूद जालो आनी ताजे नंतर हो दादलो हांगच्यान धांवून गेलो हेल्मेट घालून ताका कोणूच धरपाक शकलो ना. आतां हांगचे स्टाफ म्हणटात अशें जर आमचेर एटॅक जावपाक लागलो जाल्यार आमची सेक्युरिटी कितें. हांगा सुरक्षा रक्षक गेटीर आसात पूण हांगा वयर म्हणटा ते फ्लोराचेर कोण उरनात आनी ताका ते म्हणटात क्वेशन करतात की आमची सेक्युरिटी कशी जर अशें मार पडपाक लागलो जाल्यार कितें जातलें. सद्याक कळटा त्या म्हायती प्रमाणे हांगचे जो डिपार्टमेंटाचो हेड आसा लँड एंड सर्वे ताणें फातोड्डा पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन केल्ली आसा आनी जो स्टाफ जो बेशूद जाल्लो ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेल्लो आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग कुंभलकानेकार. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. 70 उस्त्या जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात दीपक रामा गांवकर हाका आगताक मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण धाव्या सावन उस्त्या वतना दुचाकी वयल्यान नियंत्रण सुटून लायटीच्या खांब्यार बसली. मात उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेल्ले कडेन दोतोरांनी ताका मृत्यू घोशीत केलो. दिसान दीस गोंयांत अपघाताचें प्रमाण इतलें वाडलां की कितलेशे जाणांच्या अपघातान मृत्यू जायत आसा. आयज उस्ते 70 हांगासर एका स्वयं अपघातान एकट्याचो मृत्यू जाल्लो आसा. ह्या प्रकरणाची सविस्तर म्हायती अशी की आज उस्ते 70 हांगासर दनपारां 1 वराचेर दीपक रामा गांवकर ह्यो उस्ते 70 हांगासर रावपी ह्यो धाव्यातून उस्ते वयतालो तेन्ना तेजो मोटरसायकलीवर ताबो सुटलो आनी सायडीक आसलेल्या लायटीच्या खांब्यार तेजी जोरदार धडक बसली आनी ह्या वेळार तो पडलो. तेजे मागीर वाळपे 108 तेका वाळपे हॉस्पिटलांत हाडले. ह्या वेळार डॉक्टरान तेका मृत्यू घोशीत केलेले आसा. सद्या तेजी बॉडी वाळपे हॉस्पिटलांत आसा आनी आतां बेगीनच तेजी बॉडी उत्तरीय तपासणी खातीर बांबोळे हांगासर व्हरतले. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सांगली. सोमारा सकाळी दिवचल बोड्ड्या कृष्णानगर वाठारांत भर लोकवस्तीक लागून आशिल्ल्या माळ रानाक उजो लागलो. थळाव्यांनी उजो पालोवपी दळाक बेगोबेग संपर्क केलो. उजो पालोवपी दळान धांव घेवन उजो वेळार नियंत्रणांत हाडिल्ल्यान मोठो अनर्थ टळ्ळो. उज्याचें नेमकें कारण मात कळूना. कसो उजो लागलो नको हांव फुडल्यान म्हाज्या घरान दारान उबो आसलो फुडल्यान फायर ब्रिगेडीची गाडी गेली ती पळोवपाक आनी म्हाका थंयसून हांगासून एक 100 मिटर म्हाका दूर दिसलो. हांव पळोवपाक गेलो आनी गाडी खंय गेल्या काय म्हणून पळयत जाल्यार थंय मळ कशें आहा पळय थंयसर उजो पेट्टा. हांगा लागीं घरा बी आसा न्हू? हय घरा लागीं आहा लोकांच्या रवी अशी अशी घरां आहा न्हू. हो उजो वयर आनी लोकांची काजी आहा फुडें थंय गेलो जाल्यार खूब नुकसान जावपाची. म्हणजे फायर ब्रिगेड टायमार पावली? फायर ब्रिगेड टायमार पावली. हय आनी तेंच्यांनी आतां उजो कंट्रोलान हाडलो? उजो कंट्रोलान हाडलो. सादारण हांगासर कोण घराक बी खंयच्या कितें बाधा येवंक ना न्हू? ना कोणाक बाधा येवंक ना. आनी एक 15 मिनटां लेट येता आसल्यार कोणाच्या घरान लागूं शकता. आमकां धांक कृष्णानगर हांगा उजो पेट्टलो म्हणून कॉल येयले. सो आमी फायर ब्रिगेड टीम घेवन हांगा येयले आनी हांगा सरावंडींग थोडीशी घरां आसली ती सगळी रिस्क कवर केली आनी एक वरभर लागून सगळें क्लियर केला आनी आतां तशी रिस्क काय ना. सादारण घराक बी खंयच्या उजो घराक बी उजो थंय कोणाक लागून तशें लागून ना. फक्त ग्रास फायर जाल्ले आसा. तुमच्या वांगडा कोण कोण आसले? तुमच्या वांगडा ड्रायव्हर ऑपरेटर आनी आमची फूल फायराची टीम आसली. आमी करून उजो आतां कंट्रोलान येयला? उजो कंट्रोलान येयला. हांव सद्या दिवचलच्या बोड्ड्या वाठारांतल्या कृष्णानगर हांगासर आसा. कृष्णानगर हांगासर आयज सोमारा सकाळी माळ रानाक उजो पेटपाची घडणूक घडली. भर लोकवस्तीक तेकून उजो लागिल्ल्यान थंयसरल्या लोकांचेर एकूच आकांत आयलो. लोकांनी बेगोबेग हे विशीं दिवचलच्या उजो पालोवपी दळाक खबर दिली. उजो पालोवपी दळाची टीम वेळारूच घडणूक थळार पावली. तांच्यांनी बेगोबेग मजत कार्य हातात घेवन सुमार वरभर यत्न करून उजो नियंत्रणांत हाडलो. उजो वेळारूच नियंत्रणांत आयिल्ल्यान ह्या वाठारांत अनर्थ घडपाची जी शक्यता आशिल्ली ती टळ्ळी. हो उजो नेमको कसो लागलो तें कळूंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. सोमारा सकाळी रायबंदरा ते दिवार वचपी फेरीबोटीच्या इंजिनाक अचकीत उजो लागलो. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वेळार धांव घेवन उजो नियंत्रणांत हाडलो. कोणाकूच जिवीतहानी जावं ना.
पणजेत सध्या स्मार्ट सिटीचे काम नेटान चालू आसा. हे काम बेगीन पुराय करपाच्या बोवाळात कांय कडेन उदकाच्यो पायपलायनी फोडपाचे प्रकार चालू आसात. मदीं मदीं फुटपी ह्या पायपलायनीक लागून पणजेकारांक बरोच त्रास जाता. फाटले 8 दीस जाले पणजे महालक्ष्मी देवळा लागसारच्या वाठारांत घरांक उदक ना. हे विशीं लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्यांत वचून जाप विचारली. तेन्ना स्मार्ट सिटीचें काम बेगीन आटपान धाडपाच्या बोवाळात खंय तरी पायपलायन फुटले आसूये अशें अभियंत्यान लोकांक सांगलें. ह्या म्हयन्याभराक आतां दुसऱ्या फावट हांव सफर करतां. ही सगळ्या लायनीक जी घरां आसात म्हणजे ओपोजीट मुष्टिफंड हायस्कूल ती सगळी लेन जी आसा तातूंत आशिल्ल्या सगळ्या घरांक उदक ना. एकदां हांगाचोच ह्याच लायनीचो आमच्या ते खड्डो मारता आसतना पायप फुटिल्लो म्हणटूच तें व्हांवतालें उदक ताजे मुळे हें बंद जालें. आनी मागीर लक्षांत आयलें 2 दीस आयलें उदक आनी मागीर परत उदक बंद जालें. तें आनीक 5-6 दीस आयलें ना. ताजें कारण ह्या रोडाच्या पॅरलल रोडाचेर सायडीक आमच्या थंय काम चलतालें आनी थंय तें उदक ताणें बंद केल्लें. तर तें 5-7 दीस आमकां उदकाचो थेंबूय ना. आमी पिवपाक उदक तें वापरता, न्हांवपाक वापरता, बाकी सगळ्याक. तर उदक आमकां 7 दीस नाशिल्लें. कंप्लेनी बी दिल्यो आनी आमचो शेजारी प्लोतीन फर्नांडीस म्हणून आसा तो इनिशिएटीव घेता, तो कंप्लेनी दिता सगळ्यांच्यो सिग्नेचर्स बी घेवन. ते दिल्या नंतर मागीर 1-2-3 दिसांनी उदक आयलें. आतां परत आयचो 7वो दीस आमकां उदक ना. आनी आज उदक जें आयलां, काल फेसबुकाचेर एक पोस्ट घालो हांवें, आनी आज उदक आयलां तें सकयल फक्त झाडांक घालपा पुरतें सामकें एकदम कमी जोराचें अशें उदक, तें वयर चडना. आमची टँक जी आसा ती 1st फ्लोरचेर आसा. तर त्यामुळे आमकां थंय उदक मेळना. उदक हरशीं आमकां फ्लो बरो आसता. म्हणजे 2nd फ्लोराचेर आनी एक टँक आसा ती सुद्दां भरता. तर ह्या वेळाचेर त्यो दोनूय सगळ्यो टँक्स आमच्यो रिकाम्यो आनी उदक कांय ना. घरान कितें सांठयल्लें जें आसा तें इल्लें इल्लें करून हें करता. आमी न्हांवपाक सुद्दां दुसरे कडेन वता. अशें जाला प्रॉब्लेम आमचो. सरकारान टॅक्सी वेवसायिकांक स्पीड गव्हर्नराच्या बाबतीत 1 वर्साची थाकाय दिवची अशी मागणी बाणावलेचो आमदार वेंजी विएगसान केल्या. कामा भायर गोवा मायल्साच्या ड्रायव्हरांनी बाणावलेत दिसचे न्हय अशें वेंजी सांगता. काम भायर गोवा मायल्साचो एकाद्रो ड्रायव्हर सापडलो जाल्यार पुलिसांक आपोवन कारवाय करपाक लायतले अशें वेंजी म्हणटा. प्रोसेस लायला ती भाशेन 1 year सध्या रिलॅक्सेशन जाय. तें रिलॅक्सेशन करतो जाल्यार हे तिनी जे मॅन्युफॅक्चर आहे, एक आहा तुगेले रोजमार्ट, एक आहा तुगे जेमिनी आनी एक आहा तुगेलो ऑटो सोल्युशन. हे 3 मॅन्युफॅक्चर आहे आपले गोंयभर. सो 3 मॅन्युफॅक्चरामध्ये एक मॅन्युफॅक्चर आहा, दुसरे 2 जाण नाही. हे तिगांयगेले मॅन्युफॅक्चरा गेले जे रिन्यूवल आहा, जे तेंगेले गव्हर्नरा रिन्यूवल आहा तो वेट्स एंड मेजरा कडेन दिवचो. हे इमिजिएट जावचें. सो वेट्स एंड मेजरा कडेन दिवचे आनी हे जे भुरगे जे आतां रिन्यूवल आहे फ्रॉम दीस इयर टू नेक्स्ट इयर वेट एंड मेजरान तेंकां क्लियर करता. सो 1 year आहा सगळ्यांक टायम आहा. नेक्स्ट कितें पॉलिसी काडटा गव्हर्मेंट कितें करूं सोदता सो फूल 1 year आहा. तितून असेंब्ली सेशन जाय, तिंगाय डिस्कशन करपाक जाता. सो सद्या भुरग्यांक आतां विदाउट फिटनेस इट इज गेटिंग डिफिकल्ट. कित्याक हा जो रोजमार्ट म्हणटाय तो ना. सो रोजमार्ट म्हणटाय गव्हर्नर कितकोन तो रिन्यू करतलो, कितकोन हें करतलो. सो आय थिंक वेट एंड मेजर्स शूड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. 1 year रिलॅक्सेशन दिवचें आनी देन वी टेक ओवर द नेक्स्ट स्टेप. सेकंड थिंग वॉज अबाउट गोवा मायल्स. गोवा मायल्स आमी सांगत आहे आनी आमी गोवा मायल्सांक आपयल्ले आनी दे हॅड अग्रीड. गोवा मायल्स हॅज अग्रीड की तेंगे टॅक्सी ड्रायव्हराच्यान खूंय इगोजी कडेन, खूंय बांदार, खूंय रावपाक जायना. दे हॅव टू डू देअर जॉब एंड दे हॅव टू गो. सो ते कितें म्हणटाय गोवा मायल्स, तुमी जरी तरी कोणूय टॅक्सी आपल्याक थांबोना आनी ते गोवा मायल्साचे आयज जाल्यार तूं आमकां सांगाय म्हणटाय. सो आज आमच्या भुरग्यांक GPS मॅप कॅमेरा डावनलोड करपाक लायला आनी जे कोण गोवा मायल्स जावं कोणूय जावं टॅक्सी आपल्याक एक घेवन जरी तरी खूंय दिसती पडे इगोजी कडेन रावताय हट जावन फोटो मार आनी वी वील सेंड इट टू गोवा मायल्स. Goa Miles has to tell us whether he is on duty of Goa Miles, yes or no. If yes, then he cannot stand there. If no, then we will call the police and tell him to take him out from there. कित्याक आमगे एरिया तुज्यान हॉल्ट जावन रावपाक जायना. सो दीस इज द मेजर वी हॅव टेकन. आम पिसफूल सगळे करतले. आमी भुरग्यांक सांगला वी वील नॉट गेट एजिटेटेड बट वी वील यूज द लॉ एंड वी वील यूज टेक्नॉलॉजी. आम डिजिटलायझेशन घेवन आमकां घालतले आनी वी वील मेक शुअर की आमगे एरिया कोण रावपाक जायना.
आयतारा राती शिवोले वाठारांत सुमार 3 वरां लायट नाशिल्ल्यान थळाव्यांक त्रास सोंसचे पडले. ही समस्या सुटावी जावची म्हणून थळाव्यांनी 20 खात्याक घेराव घालून जाप विचारली. 3 वरां सुमार जाली आमकां लायट ना. आमचे इन्वर्टर आहले ते डेड जाले. पावस ना कांय ना आनी आतां गरमेच्या दिसांनी लायटी चलना जाल्यार त्रास जाता. भुरग्यांची एग्जामी आसा, जाणटो लोक आसा, फॅन घालूंक येवना. आमी हांगसर फोन मारल्यार फोन लागना, सगलो एंगेज येता. 2 वर्सां फाटीं आमच्या वाड्यान ऑपोजिशन आहलें ते हाय टेन्शन लायन पास करपाक. विघ्नेश आनी आमी सगळे मेळोन आमकां ताणें कन्विन्स केलें की ते प्रॉब्लम आहा तेन्ना चेंज ओवर करतले आनी लायटी चालूच आसतल्यो म्हणून. जाल्यार आतां सद्या फेर्नांडीस वाडो लायट ना, पोत्ता वाडो लायट ना, दांडोय लायट ना आनी दुसरे बामणोडे लायट आसा आनी हांगसर आसा लायट आसा. आमची कंप्लेन्स केल्यारूय कोण आयकना. कित्याक हे प्रॉब्लम चालूच उरता कांय खबर ना. मान्सून जावच्या आदी हे प्रॉब्लम आहा. मान्सूनान आनीक जायते सुबेज प्रॉब्लम जातलो. फोन एंगेज कित्याक दवरतात रे? तेंका कितें काम करपाचें ना, घरा वचा मरे तुमी. फोन एंगेज कित्याक दवरता? ऑफिस बंद करा आनी घरा वचा मरे. कोण येयले म्हणटकूच तुमचे फोन चालू जाता आनी फोन लायट गेली म्हणटकूच तुमचे फोन बंद जाता. म्हाका आतां 2 वरां जावन गेली मरे. हांव जेवपाचो उरला मरे. काळखान जेवपाचें आमी. कसलें काम करता तुमी? लायटीची बिलां टायमार येता. ती दुसरे म्हणजे स्ट्रेट लायट पेटना. ताका फोन केल्या उपरांत स्ट्रेट लायटी पेटता. बिलां आमी फारीक करता. प्रत्येक घराक बिलां वयता. ते कमी करिनात. ते प्रत्येक फावटी हांकां फोन करचे पडटा. कसलीं कामां करता तुमी? पब्लीक हे मरे तुमी. मेन इश्यू म्हणजे हाय टेन्शन आहा पळय, हे म्हाका दिसता सामकें काम करिना हाय टेन्शनाचेर. तेचेर मातशी येईन मातशी एक्शन घेवपाची. एक्शन कितें तरी काम करता मातशें लक्ष दिवपाचें. अशी कंटिन्यू 2-2 वरां फॉल्ट मेळना आमच्या. नाजाल्यार हाय ऑथॉरिटीजून कोण तरी दुसरे लायनमॅन हाडून पळोवंक जाय. ही 2-3 वरां फॉल्ट जावप सामकें फुडें खूब प्रॉब्लम जावंक शकता. वादळ जाता आनी झाडां पडटा कितें पडटा ते जावचें ना. म्हाका 4-5 तरी मनीस ते दवरपाकूच जाय हांगा. आतां ते स्टाफ चडशे घेतलेले आहा म्हणजे हाय टेन्शनाचेर वाडोवपाचें. ते एलडीचें काम तेंचें तें काम चालू आसता. ते खंय कॉलेज ते चल्ले. पूण मेन हाय टेन्शनाचें अशें ते 2-2 वरां लांबीत दवरत तें काम लोक टाळतलोच न्हू. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गुणचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून